म्हादय वाठार वाघ राखीव क्षेत्र करचो हो मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशाचो पाळो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकारान करचो अशी मागणी आपाचो आमदार वेंझी वेगसान केला. ह्या एका निर्णयाक लागून म्हादय आनी गोंयची राखण जातली अशें वेंझीचें म्हणणें. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान फाटल्या म्हयन्यांत वाघ राखीव क्षेत्र जाहीर करपाचो आदेश दिल्लो. Everybody clearly knows जेन्ना असेंब्लींत मार्चांत उलयल्लो तेन्ना I was the only MLA who put in written and my only specific demand was Tiger Reserve. सगळे गोंयांकारान चोयले आतां सगळे म्हणटले but that day in the assembly when an amendment was requested it was only me who had said about Tiger Reserve and only one point agenda Tiger Reserve has to be demarcated. कोण ते दीस सपोर्ट करू ना असेंब्लीत आता सगळे बोर्ड म्हणटा and that is the only reason आज आमकां दिसती पडटा की युनियन मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ही ऑल्सो सेज की तेंगे जी स्कीम म्हादय स्कीम जी आसा कर्नाटका फार्मर्साक दॅट इज नॉट एबल टू प्रोसीड फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर दॅट इज देअर फॉर टायगर रिझर्व. आणि नाव इट इज टाइम फॉर प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स टू एन्श्योर दॅट द हायकोर्टान जे दिल्लें आहा टू मेक श्योर दॅट डिमार्केशन ऑफ हायकोर्टा जजमेंटा प्रमाणे सो ते डिमार्केशनाक काम कमी जावपा जाय. सो दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. आणि आज हो सरकार जो आहा डिले करीत आहा when they know and they are talking about protecting Madai. So एकमुखाक खंय जाल्यार साल्वार करपाक सांबाळपाक आनी हो प्रयत्न जाल्लो. वी हॅव सीन एवरीबडी इज टॉकिंग की वय आतां आमी रानांतू रावचे रान डिव्हलप जावपाक गरज ना हे सगळे आमी जाणा न्ही. हांव CRZ-तूं MLA म्हाका खूब पोस्ट लागता. हांवें जरी तरी आमी अशें म्हणलें की आमी CRZ-आन आमकां आमगे घर बांदपा जायना आमकां बिझनेस करपा जायना जाल्यार आमी सफर जाचे अशें करून रावल्या जाता ना न्ही. CRZ जाल्यार CRZ वी आर ऑल्सो कंप्लायंग टू द रुल्स. रान जाल्यार रान तशेंच उरतलें. रान शार करपाक जायना. सो दॅट इज वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. वी कॅनॉट से नो रानांतू रावचें रान ऑल्सो हॅज टू बी डिव्हलप दीस दॅट ही फिलॉसॉफी चलना. दॅट टू बी प्रोटेक्टेड अँड दॅट इज हाऊ द होल Environment Protection Act जे आसा is based on what? Is based on this philosophy. That entire thing is part of this global impact जे आज जाता is because of this. Because human is interfering into the natural habitat. जो जोरी आहा, जे उदकाच्यो वाटे आहा, जो कॉरिडोर आहा, हे जेन्ना तूं डायवर्ट करपाक लागलो and when human interference start in the natural course अशें जाता. So this is I think it is high time लोकांक कळपा बरें 70 लोकांकूय कळपा बरें आनी सगळे गोंयच्या लोकांक आज कळपा बरें की हाऊ दीस गव्हर्नमेंट इज ऑलवेज ट्रायंग टू डू समथींग ऑर दी अदर. सो दीस इज हाऊ दीस गव्हर्नमेंट इज प्लेइंग आनी ह्या लोकांक क्लियर जाल्ल्या आतां इलेक्शन्सूय बोगलेर येवची आहा हाऊ दीस गव्हर्नमेंट इज गोइंग टू कन्फ्यूज and create communal disharmony which they have already started. हे सगळे गोंयकार चोयलो पूण म्हाका दिसता गोंयकारान केन्ना तरी एक फुल स्टॉप घालून एक डिसिजन घेवपा जाय की हो सरकार इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा एंड गोवन्स. हो सरकार इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. हो सरकार इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सेविंग एनिमल्स.